म्हज्या फाटल्यान ह्यो ज्यो फुगड्यो चालू आसा त्यो पळोवन तुमकां दिसलां आसतलें चवथूच लागीं पावली काय म्हणून, पूण तशें ना. आमी पळयता की आमी सद्या आसा देवूळवाडा बोरये हांगासर जे गोपाळकृष्ण देवस्थान आसा थंय आमी आसा. आनी हांगासर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की कशा तरेन हे ज्यो फुगडी आसा गांवची हांगासरली बायलां हांगासर एकठांय जावन हांगासर ती फुगडी घालता. आमी विचारपूस केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही जी बायलां आसा ती श्रावण म्हयनो जेन्नाच्यान चालू जाला तेन्नाच्यान ती हांगासर दररोज सांजची येतात आनी ती हांगासर फुगडी घालतात. पळोवन एक वेगळेंच दिसलें आनी उमेदूय दिसली, कारण आमी सद्या पळयता की गोंयान असो ट्रेंड चालू आसा की लोकांक जे दांडिया आसता नवरात्रां आसा तेन्ना दांडियाचे वर्कशॉप एटेंड करप, 9 दीस दांडियाक वचप. पूण जेन्ना कोणाक विचारत बाबा तुका फुगडी येता जावं फुगडी म्हणपाक येता जाल्यार तांचें उत्तर आसता की ना तें आमकां येना. खंय तरी लोकांक फुगडी घालपाक लजूय दिसता. पूण थंयच आमी जर आयज हांगासर बोरये पळयत जाल्यार हांगासरली जी फाटल्यान जी तुमकां हांगासर बायलां दिसतात ती हांगासर कोणाकूच लजना. वयल्यान ती हांगासर थोडी बायलां जावं थोडी जी चलयो आसा ते हांगासर येयल्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता पहिल्यांदा हांगासर ती फुगडी घालूंक शिकल्यात थोडी. आनी जेन्ना आमी आनी विचारपूस केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासरली एक बायल मनीस आसा खुशबू सतीश नायक, तांचो हो इनिशिएटीव. तांच्या मनान तांकां दिसलें खंय की अशा तरेन जर आमी फुगडी शिकले आमी फुगडी घातली जाल्यार आमचे जो कल्चर आसा गोंयचें जे दायज आसा तें खंय तरी आमकां सांबाळूंक मेळटलें आनी जी फुडली पिळगी आसा तांकां अशा तरेन फुगड्यो घालपाक कळटल्यो आनी म्हणपाकूय कळटलो. आमच्या वांगडा आसा खुशबू सतीश नायक. तर खुशबू तुका कित्याक दिसलें की अशा तरेन आमी पळयता जे आजकाल असो ट्रेंड जाला की नवरात्रां लागीं पावली काय दांडियाचे वर्कशॉप एटेंड करप आनी 9 राती दांडिया खेळपाक वचप. पूण थंयच आमी कोणाक विचारत तुका फुगडी येता जावं फुगडी घालपाक आवडटा जाल्यार तांकां खंय तरी लज दिसता जावं ते लोक म्हणटात ना आमकां तें कळना. अशा वेळार तुमकां कित्याक दिसलें की तुमी श्रावण म्हयनो चालू जाला तेन्नाच्यान फुगडी घालचीशी कित्याक दिसली? पोरू हांवें एक आर्टिकल पळयलें फेसबुकाचेर की फुगडी जी आमची आसा ती लुप्त जायत चल्ल्या आनी ती फक्त स्पर्धे पुरतीच मर्यादीत आसा. सो पोरूच्यान एक मनान विचार आशिल्लो की कित्याक आमी फुगडी फुडें काडया नाका. आमचो जो लोकनाच आसा तो खंय ना खंय तरी शेणत चल्ला म्हणून. आनी ह्या कृष्ण मंदिरान आमी नवरात्रांक 9 राती हांगा आमी नाचता. सो सदांच मनान विचारता. आनी थोडी बायलो आसा ज्यो हांगा फक्त फुगडी घालता ती सदां म्हणप कितें गो खुशबू तुमी हांगा नवरात्रान आसा आनी आमी केन्ना फुगडी घालतली अशें एकदां म्हाका म्हटलें एके बायलेन. सो तेंच मनान उरलें आनी जेन्ना श्रावणाक एक 5-6 म्हयने आशिल्ले पळय तेन्ना हांव हांगसरले अध्यक्ष जे आसा सुदेश नायक तांकां मेळ्ळें. तशेंच हांगा एक फुगडीचो मंडळ आसा नवदुर्गा गोपाळकृष्ण फुगडी मंडळ तांकां वचून मेळ्ळें आनी तांचे कडेन बसून हांव उलयलें की असो म्हाका एक उपक्रम आसा करीन दिसला की आमी 1 म्हयनो हांगा फुगडी घालया, शिकपाकूय मेळटलें आनी तुमी आमकां शिकया. आनी हांगसरल्या सगळ्या बायलांक आमी सांगलें की अशें आसा एक वर तुमी स्वता खातीर काडा, सांजचे 1 वर काडा आनी फुगडी हांगा आमी घालया. आनी असो उपक्रम आमी 5 ऑगस्टाच्यान जो आमी चालू केला तो आज पर्यंत आमी हांगा फुगडी घालता. आमचे वांगडा आसा नवदुर्गा गोपाळकृष्ण फुगडी मंडळाची सुप्रिया पैदरकर. तर तुमी हांगासर तांकां फुगडी शिकयली अशें आयकता आमी. कसो कितें तुमचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? कारण आजकाल आमी पळयता की फुगडी शिकपाक व्हडलोसो लोकांक इंट्रस्ट आसना, पूण तुमी हांगासर तांकां शिकयलें तांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो आनी तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? हांव सुप्रिया पैदरकर. हांव गेली 30 वर्सां जाली फुगडी खेळटा आनी वेगळे वेगळे ग्रूप करून हांव स्पर्धेक सुद्दां गेलां. आतां आमी आमंत्रण दितात थंयच वता आनी आमचे बाय खुशबू आयले आनी सांगपाक लागलें आमी म्हयनोभर फुगडी घालुया. फुगडी म्हणजे एक व्यायाम आनी ती आतां परंपरा मातशी कमी जाल्या म्हणून आमी ती जागृत करपा लागून हांगा मुद्दम म्हयनोभर फुगडी घालता. जेन्ना आमी म्हणटा फुगडी घालतात जेन्ना खंयच्याय चलयेक जावं बायलेक आमी विचारता तुमी फुगडी कित्याक घालना जाल्यार तेंचें एक म्हणणें आसता की आमकां ते फुगडी म्हणपाक कळना. तुमी कितलेंय नाचपाक शिकयलें तरी आमकां तें म्हणपाक कळना, तें पाठ जायना. तें कशें कितें शिकयता तुमी? हांवें आतां कितें केलां ल्हान भुरग्यांक घेतल्या आनी हांव तांकांच म्हणपा लायता. कारण म्हाका आतां वर्सां जालीं न्ही, म्हाकाय धाप मारता पूण हांव चडशें ल्हान भुरग्यांकूच म्हणपा लायता. ते आपल्या म्हणपा लायले करता आनी ती येता फुगडी घालपाक उमेदीर येतात आनी ती तांकां व्यायामूय जाता आनी तांकां बरें दिसता आनी कॉलेजाकूय स्पर्धेक बी भाग घेतात. तर आमी म्हणलें की म्हणपाक कळना पूण तुमी ते बरे भशेन म्हणटा जाल्यार तुमी आमचे हांगासर वांगडा आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी एक 4 वळी आमचे खातीर म्हणच्यो.
आमचो शेटबाई कारागिरी गे कारागिरी, वस्तू घडयता नाना परी गे नाना परी, तुमच्या लेकीला काय काय पाहिजे गे काय काय पाहिजे, आमच्या लेकीला माळ पाहिजे गे माळ पाहिजे, माळ बिळ काही नाही सोनेरी सालबाई, वस्तू घडयता नाना परी गे नाना परी, आमचो शेटबाई कारागिरी गे कारागिरी, वस्तू घडयता नाना परी गे नाना परी. म्हाका खूब बरें दिसलें की जेन्ना म्हज्या बायलेन सांगलें म्हाका की आपल्याक फुगडी शिकपाक जाय म्हणून. कारण म्हजे खुबशे फ्रेंड्स आहा जे तेंची बायल तांकां सांगता की आमी दांडियाक या म्हणून. तेन्ना खंय तरी वेगळी दिसता की आमचो कल्चर आसतना आमी बाकीचो कल्चर एडॉप्ट करता. बाकीचो कल्चर एडॉप्ट करप वायट गजाल न्ही, पूण आमचो कल्चर न विसरता आमचो कल्चर बरोबर घेवन बाकीचो एडॉप्ट करप प्रॉब्लेम ना. म्हणून हांवें ताका एक सांगलें की तूं गो हेड कर. कारण जो आमचो गोंयचो कल्चर जो आहा, जर 20-25 वर्सां पयलीं म्हजी आई बीन तो कल्चर हे करताली, फुगडी घालताली, तेन्ना पळय ताजे मदीं एक गॅप आशिल्लें. त्या गॅपान अशी आतांची भुरगीं फुगडी म्हणटा ती विसरलेलीं. पूण तेणें बाकीची जी आमची गांवची बायल आसात त्यो कितें म्हणपाक लागल्यो, तेणें तांकां विचारलें तेणें आमी एक हें चालू करुया काय म्हणून, की आमच्या फुगड्याचो एक यत्न करुया काय म्हणून, जेणे की आमी शिकतले आनी तुमचे कडेन आमकां कितें तरी शिकूंक मेळटलें. सो हांवें ताका गो हेड केलें. कारण आमचो कल्चर गोंयचो कल्चर जर आमचे गांवचे लोक फुडें व्हरूंक सोदता जाल्यार एज अ सरपंच ऑफ बोरी म्हाजो तेंको तांकां सदांच आसतलो. असलो एक आमी सदांच फुडाकार घेवपाक हांव तांचे बरोबर आसतलो. अंजनी दत्ता नायक. म्हाका सांगा, अशें आयकपाक येता की सगळ्यान पयली फुगडी घालपी तुमी म्हणून. सगळ्यात पयलीं फुगडी घालपी हांव आनी सगळ्यांक शिकोवपाचें बी हांवच. कितली वर्सां जाली तुमकां आतां? जालें आमकां 30 वर्सां 30 वर्सां जाली. जालीं. अजुनी याद आहा तुमकां हय, फुगड्यो म्हणपाक? सगळी फुगडी म्हणटा हांव. पूण आयच्या काळान आमी पळयता की चडशा भुरग्यांक फुगड्यो घालपाक आवडना, दांडियाक वचपाक आवडटा. हय, आतां तांकां आतांची न्ही ती, तांकां ती आवडना. आमकां ती फुगडी घालीन दिसता. म्हाका तरी अशें दिसता जो आतां बोरी आमच्या गोपाळकृष्ण देवळांत जो स्टार्ट जाला फुगड्याचो उत्सव, सगळे गोंयभर सगळे देवळांनी हो स्टार्ट जावचो आनी असोच हो कल्चर मुखार चलत रावचो. तूं फुगडी कित्याक घालना आतां? जायना रे बाबा, आतां जाणटे जालना. पूण आमी पळयता थोड्यांक जाता ती सुद्दां मनशां फुगड्यो घालिना. घालिना ना ना, आमी घालता. विचार आमगे दारांक मांड ही सगळीं आमगे थंय येता फुगडी घालूंक. तुका दिसना आज जी भुरगीं आसा तेंच्यांनी फुगडी घालचीशी? हय दिसता, पूण ती घालिना न्हू. तांकां लज दिसता आतां भुरग्यांक फुगडी घालूच्याक. तर अशा तरेन आमी पळयलें आनी जाणा जावन घेतलें की श्रावण म्हयनोभर हांगासर ही जी बायलां आसा ती हांगासर फुगडी घालतली. थोडी नवी बायलां हांगासर जांकां फुगडी कळना ती सुद्दां हांगासर येतात आनी फुगडी शिकतात. अशा तरेन तेंचें सांगप अशें आसा की जर अशा तरेचो जर गोंयभर जर लोकांनी चिंतलें की आमी श्रावणभर जर अशा तरेन फुगड्यो घातल्यो जाल्यार जे आमी म्हणटात की आमचे जे गोंयचें कल्चर खंय तरी शेणत चल्लां तें शेणचें ना, आनी जे आमचे दायज आमी जपून दवरपाच्यो गजाली करता ह्या गजालीक खंय तरी यश येतलें ह्या हांगासर तरी बोरयेच्या गोपाळकृष्ण देवस्थानान येवन आमकां दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर बोरयेच्यान हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.